प्रितीच्या भयणी भावनो, बागयोंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार, सहबागेलपण आनी मिसांव जिवंक आज हो बागयोंत फ्रांसीस शावियराचो परबेचो दीस आमकां उगडास करता, उस्कायता. मायाच्या म्हयन्यान 2020 वर्सा 2020 25 तारखेर हांव जे वावुरता ते फिरगोजेन एक तोर्नाटो घोरार सावन सकयल पडलो आनीक ताचे फाटीचो कोणो मोडलो. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा तेन्ना लॉकडावन जाल्लें आनीक ताचो परामर्श करूंक ताका दोतोराक मेळूंक फावो त्यो सवलती फावो जावंक ना. आनी हाचे खातीर तो कांय म्हयने घरांतूच उरलो. आनी अशें आसतना ताच्यान उठूंक जायना जालें, चलूंक जायना जालें. आनी हे वेळार ताका ताच्या शेजाऱ्यांनी घरच्यांनी जी सायडीक आसात तांणी आदार दिलो. आनी कांय म्हयन्यांनी ह्या तरणाट्याक आदार दिवची एक संदी फावो जाली. प्रितीच्या भयणी भावनो, हो तरणाटो उठोना. ह्या तरणाट्या लागीं आपले खाटी वेले उठून कांयच करूंक जायना. आनी हे वेळार हांवें आमच्या फिरगोजीच्या भावा भयणांक उलो मारलो, जी कोण फिजिओथेरपिस्ट आसात, जावं दोतोर आसात, नर्सी आसात, आनीक सगळ्यांनी आदार दिलो. आनी अशें आसतना एक दीस ताचेर उदक पडून ताचे पांय लासले. आनी हे वेळार आमच्या गांवच्या नर्सीनी जावं दोतोरांनी ताच्या घरा लागीं वचून ताका सुमार 2 म्हयने ड्रेसींग करून ताचे गाय बांदले, गाय पेकयले. आनी दोतोर सांगताले ते प्रमाणे हो मनीस, हो तरणाटो आनी चलचो ना. तरी पूण ह्या भावा भयणांनी धीर सोडूंक ना. फिजिओथेरपिस्ट आनीक गांवचे कांय तरणाटे एकठांय जावन ताका एकठांय आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजार सामाऱ्याक आमी पळयता. पूण जेन्ना आमचे मदें सहबागेलपण ना, एकवट ना, तेन्ना आमी जायते फावट आमच्या भावा भयणांक पेखोवणी दिवचे सुवातेर आमी जायते फावट आमच्या भावा भयणांचेर जायत घडये ओदृश्ट हाडटा. आनी हांवें पळयलें, ही आमची भावा भयणां जावं दोतोर, नर्सी, तरणाटे वावुरतना कोणेच भेदभाव करूंक ना. हें म्हजें काम न्हय, हें हांव करतलो, हें तुवें करपाचें अशें न्हय. आनी आज पासून ह्या तरणाट्याक आदार दिवन खरे बरे भाशेन चलूंक प्रितीच्या भयणी भावनो, ही आमची गांवची भाव भयणां आदाराची जातात. आमचो देव एकचाराचो देव. ह्याच देवा बापान संवसार रचलो, पुतान संवसार सोडयलो आनीक पवित्र आत्मो हो संवसार पवित्र करता. आमी जेजूच्या जिवितान नदर मारुया. जेजू जेन्ना उण्याची मिलाग्र करता तेन्ना आपूण एकलोच करिना, पूण म्हणटा, आमी पळयता मातेवाचे शुभ वर्तमान 15 30 आनी 4 वडींत जेजू म्हणटा, तुमचे लागीं कितें आसा तें दियात, सहबागेलीपण. आमी पळयता जोवांच्या शुभ वर्तमानान 2 कानान गांवांत आंकवार मारया ह्या वसऱ्यांत वावुरतल्यांक सांगतात, तो सांगीत तितलें करात. दुबाविरेत जेजूच्यान हो सोरो खाना नोगरांत उतराच वरवीं करूंक जातालो, पूण जेजू एकचाराचें सहबागेलपणाचें मन पडोवन ह्या चाकरांक सांगता आनी दाखोड करता. जेन्ना आमी एकचारान सहबागेलपणान आमी वावुरता तेन्ना खऱ्यांनीच आमच्या जिवितांत देवाची व्हडती गणितां, व्हडती विजमितां जातात आनी जावंक शकतात. बागयोंत फ्रांसीस शावियर गोंयांत आयलो
आनीक आमकां ताणें जेजू दिलो आनी होच आपल्या वावराचो हिशोब आपल्या वडिलाक बागयोंत इनास लॉयलाक वो बागयोंत फ्रांसीस शावियर गोंयचो साहेब आपल्या पोतरां वरवीं आपल्यो चिटी बरोवन एकचाराचें मन सहोबागेलपणाचें मन आपल्या वडिलाक दाखोड करतालो. आपल्याक जाय तशें न्हय पूण वडिलांक जाय ते भाशेन वावरूंक ताचें मन आसलें, सहोबागेलपणाचें मन ताचें आसलें. आनीक हें सहोबागेलपणाचें मन जेन्ना आसता आमकां देव आपयता तेन्ना आपली गोठाय आपलो तेंको आमकां दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेरेमियास प्रवाद्याक देव आपयता आनी हो प्रवादी म्हणटा हांव एक भुरगो पूण हे वेळार देव म्हणटा हांव तुका आदार दितां. प्रितीच्या भयणी भावनो, जेन्ना देव आमकां आपल्या कार्याक आपयता तेन्ना हो देव आमचे बरोबर आसता, आमकां आपलो तेंको दिता, आमकां आपलो आदार दिता. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, जेन्ना हांव कितलोय असोक जावं, कितलीय म्हजी असोकताय आसूं, पूण जेन्ना देवाचे आपोवण्यांक हांव कान दिता तेन्ना खऱ्यांनीच देव म्हजे बरोबर जियेता, म्हाका गोठाय दिता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमचें लक्ष घालुया. जेजू 72 जाणांक धाडटा, दोगांक धाडटा. एकचाराचें मन तांच्या जिवितांत जेजू पडोवंक सोदता आनी हे 72 जाण वचून खऱ्यांनीच ही देवाची मोहिमा परगोडटात. दुबाविरेत जेजूच्यान एकल्याच्यान हें मिसांव साकार करूंक जातालें, पूण जेजू शिसांक आपयता आनीक सहोबागेलपणान चलूंक तांकां उलो मारता. आनी हें सहोबागेलपण एकचाराचें मिसांव चलतना ह्याय शिसाच्या जिवितान एक किडो भितर सरता, आपलेपणाचें मन. जेबेदेवाचे पूत येवन म्हणटात एकल्याक उजव्याक, दुसऱ्याक दाव्याक आनी दुसरे तांचेर 10 जाण टिट्टात. म्हणजे तांचेय जिवितान हें आपलेपणाचें व्हडपणाचें मन आसलें. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, हे आयचे परबे समयार आमकां देवाचो उलो कितें काय, बागयोंत फ्रांसीस शावियर आमचो गोंयचो साहेब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय. पयली सुवातेर आमी एकचाराचें मन आपणावुया, सहोबागेलपणान आमी चलुया. कसलोय तो वावर जावं, आमचें नांव दिसूंक न्हय, म्हजें व्हडपण सांगूंक न्हय, पूण देव पळयता, गुप्ती करता तें देव पळयता, हें आमी आमच्या मनान दवरूंक गरजेचें. जरी तर हांव वावुरता त्या गांवांत एकल्यान म्हटलेलें हें काम म्हजें न्हय, हांव करचो ना, तो कित्याक येता, तो कित्याक मेतेर जाता, हे भाशेन जरी तर तांणी म्हटलेलें जाल्यार आज ह्या तरणाट्याक बरेंपण फावो जावचें नासलें. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान सहोबागेलपणाचें मन, एकचाराचें मन आमी आमच्या जिवितान दवरुया. म्हजेंच नांव दिसूंक न्हय, हांवूच मुखार येवंक न्हय, पूण पड्डे फाटल्यान लेगून जेन्ना हांव वावुरतां तेन्ना देवाची नदर, देवाचो आशिर्वाद म्हजेर पडटा, हें आमी मनांत दवरूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर कोणूय तो जावं, खंयचेय सुवातेर आसूं, आमी कसलोय वावर करूं, आमकां देव आपयता आनी आपलो आदार दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, देवाची कृपा आमचेर सदांच आसा. जसो जेरेमियास प्रवाद्याक आपयलो तेन्ना खऱ्यांनीच ताणें म्हटलें हांव असोक्त, हांव एक भुरगो, पूण आमच्याय जिवितान जेन्ना देव आपल्या कार्याक आमकां आपयता, खंयचेय सुवातेर हांव वावरूं, खंयच्याय जाग्याचेर, जावं हांव एक शिक्षक, जावं हांव एक दोतोर, जावं हांव एक नर्स, जावं हांव एक सारोण मारपी, करचेरींत वावुरपी, खंयचेय जाग्यार रावून देव आमकां आपयता आनी आपलें बोड आमकां दिता. एकचाराचें मिसांव जिवूंक आमी सदांच फुडें रावुया, कित्याक देवाची गोठाय आमचेर सदांच आसा, देवाची कृपा आमकां सदांच मेळटा. तिसरे सुवातेर
हें मिसांव फुडें व्हरतना आमी चुकता. कित्याक भाग्योन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा आमी मातयेचीं भांडारां. आनीक जेन्ना आमी चुकता तेन्ना आमी परतून उठूंक. जेजूच्या मिसावांत ताचे शिसूय चुकले, शिसाकूय आपलेपण आयलें. आमच्याय जिवितान असलेंच आपलेपण येतलें, पूण आमी आमचेरूच नदर मारुया. जी चूक जाल्या ती फाटीं दवरून फुडें सरुया आनी जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरुया. भाग्योंत फ्रांसिस्का भाशेन एकचाराचें मन आपणावून सोहोबागेलपणान हेंच जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक ह्या आयच्या परबे दिसा आमच्या जिवितान सदांच वावरूंक आमी देवाक भास दिवया. आमेन.